ह्या वर्सा डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनान जे UG प्रोग्राम्स आसा ऑल द कॉलेजेस which are under the administrative purview of director of higher education त्यांचे ऑनलाईन फर्स्ट इयरचे ऑनलाईन ऍडमिशन प्रोसेस स्टार्ट केल्लो ते ह्या वर्सा आमकां टोटल फर्स्ट राउंडाक 12,990 एप्लिकेशन्स आयिल्ली सो सगळ्या कॉलेजीन ऑलमोस्ट अराउंड 20 डिफरंट प्रोग्राम्स आशिल्ले अक्रॉस द डिफरंट कॉलेजेस ऑलमोस्ट 40 प्लस कॉलेजेस हे भुरग्यांक अवेलेबल आशिल्ले आता ते 14 तारखेक त्या कॉलेजींचो कॉलेजी सगळ्या फर्स्ट इयर स्टुडंट भुरग्यांचे ऑनलाईन एप्लिकेशन केला तांचो रिजल्ट डिस्प्ले करतले तर हे मॅरिट जेन्ना डिस्प्ले करतले प्रत्येक कॉलेज आपल्या वेब पोर्टलाचे जे कॉलेजचे वेबसाईट आसा तांचेर डिस्प्ले करतले जे प्रोग्राम लाईक BA LLB BA BEd BSc BEd आणि BSc एग्रीकल्चर हे प्रोग्राम्स आसा ह्या प्रोग्राम्साचे जे मेरिट लिस्ट असतले ते DHE डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन हांच्या वेब पोर्टलाचेर अवेलेबल असतले बाकीचे सगळे प्रोग्राम्स ते एडेड प्रोग्राम्स गव्हर्नमेंट कॉलेज की ज्या भुरग्यांनी सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम्साकूय अप्लाय केल्ले जसे BCA BBA किंवा वोकेशनल प्रोग्राम त्या रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजच्या वेब पोर्टलाचेर त्याचे रिझल्ट 14 तारखेक 11 पासून त्यांचे रिझल्ट डिस्प्ले जातलो ज्या भुरग्यांचो रिझल्ट ज्या कॉलेजीन मेरिट लिस्टार डिस्प्ले आसतलो त्यांचो 15 तारखेच्यान काउन्सिलिंग ऍडमिशन अँड ऑफलाईन काउन्सिलिंग सुरू जातलो आता ह्या वर्साच्यान आमी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन जे जितले प्रोग्राम्स आसा ऑल द UG प्रोग्राम्स आसा त्यांचो NEP स्ट्रक्चर फॉलो करता so NEP implementation government has already taken a decision that from this academic year onwards all the UG programs will be covered under the NEP implementation so भुरग्यान ऍडमिशन घेवंक वता आसतना कॉलेजीन आपणाक जो प्रिफर्ड सब्जेक्ट्स असतले जे मेजर मायनर्स तातूंत पयली फॅकल्टी कडे किंवा टिचरां कडे काउन्सिल करून ते सब्जेक्ट चॉईस सिलेक्शन करचे आणि मागीरच आपले ऍडमिशन कन्फर्म करचे आता BA LLB आणि BA BEd ह्या वर्साच्यान डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन काउन्सिलिंग करतले तो BA LLB चो आमी काउन्सिलिंग 15 जुनाक डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन ऑफिसान काउन्सिलिंग आसतले ऑफलाईन काउन्सिलिंग आसतले तेन्ना ज्या भुरग्यांचे मेरिट लिस्टान शॉर्टलिस्ट जाले BA LLB खातीर तांच्यांनी 15 जुनाक मॅन्डेटरीली प्रेझेंट आसपाक जाय काउन्सिलिंग टू गेट द ऍडमिशन इन फॉर अ BA LLB प्रोग्राम आता 16 जून आणि BA BEd हो जो प्रोग्राम आसा त्या BA BEd प्रोग्रामाचे ऑफलाईन काउन्सिलिंग डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन ऑफिसान काउन्सिलिंग जातले तेन्ना ह्या प्रोग्रामाक ज्या भुरग्यांनी अप्लाय केला ज्यांचे मेरिट लिस्टान नाव शॉर्टलिस्ट जाला तांच्यांनी फिजिकली प्रेझेंट असून त्या कॉलेजीक सिलेक्शन करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सिमिलरली जे BSc BEd हो एकूच प्रोग्राम जो आसा आणि BSc एग्रीकल्चर ते रिस्पेक्टिव्ह ज्यांचो मेरिट आसतलो तो मेरिट लिस्ट आमच्या DHE वेब पोर्टलाचेर अवेलेबल आसतलो पूण भुरग्यांनी ह्या दोन्ही प्रोग्रामांक रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजीन वचून ऑन 15 ऑनवर्ड्स आपले ऍडमिशन कन्फर्म करचे आता भुरग्यांक ऍडमिशन कन्फर्म करता आसतना एक इन्स्ट्रक्शन्स आमी DHE वेब पोर्टलाचेर घातलेली आसा आनी तेंच्यान भुरग्यांनी सगळ्यांनी रिफर करची तर प्रत्येक भुरग्यांनी इट इज मॅन्डेटरी आसा की सगळे ओरिजिनल डॉक्युमेंट घेवन कॉलेजीन वचपाक जाय अलॉंग विथ द फीज सो फीज सुद्दां आमी DHE पोर्टलाचेर घातल्या की प्रत्येक प्रोग्रामाची फी स्ट्रक्चर्स कितलो आसा तो सो स्टुडंटांनी वॉट एवर द कॉलेज पेमेंट मोड त्यांचो कसो ऑनलाईन डिजिटल मोड कॅश मोड और बँक ट्रान्झॅक्शन सो त्यांचो रिफर करचो वेब पोर्टल आणि ते पेमेंट त्या दिसा कंप्लीट करचो आता भुरग्यांनी कोर्स ऍडमिशन कन्फर्म करच्या पयलीं आपलो कोर्स स्ट्रक्चर जो आपण मेजर मायनर जे सब्जेक्ट अलॉट जातले ते कन्फर्म करचे आणि ते कन्फर्म केल्यानंतरच पोर्टलाचेर तांकां डिस्प्ले जातले की खंयच्या सब्जेक्टाचेर मेजर मायनराचेर तांच्यांनी सब्जेक्ट सिलेक्शन कन्फर्म जाला आणि त्यांचे ऍडमिशन कन्फर्म जाला आता ज्या भुरग्यांचे मेरिट लिस्टाचे नाव डिस्प्ले जावना इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऍडमिशन त्या भुरग्यांक आमी सबसिक्वेंट सेकंड राउंड दवरतलो आणि द सेकंड राउंड भुरग्यांनी जे अवेलेबल जे कॉलेजीस आणि कोर्सेस असतले ते त्यांची लिस्ट पळोवन पोर्टलाचेर सबसिक्वेंटली आमी तांच्यांनी त्या पोर्टलाचेर आपले फॉर्मान चेंजीस करून ज्या कॉलेजीसीन जे प्रोग्राम्स अवेलेबल असतले तांच्यांनी आपलो फॉर्म तोच एडिट करून नवो करपाची गरज ना तोच फॉर्म एडिट करून तांच्यांनी application परत submit करता. The second round date commencement of the date will be announced shortly. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.